जे कितें पवित्र सभा ताच्या पाटलावदारांक शिकयता तेन्ना सूख करनातले बरी जेजू राखता आनी हाका आमी म्हणटा पाप सैबाची सुखी वीण शिकोवण म्हणून. पाप सैबांनी सूख केल्ली ना गे, पाप सैबा मदें पातकी आनी घतकी नातले गे तर तांणी सूख करिना म्हूण कशें सांगचें. बाळक जेजू थंय भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हांवें म्हळें आज आमी सा पेद्रूच्या सद्रेचें फेस्त आचरण करता म्हण. आतां आमच्या चलत्या भाशेंत सद्र म्हणलो शब्द आमी वापरता गे, वापरतावे. सद्र म्हणलो शब्द आमी तितलो वापरिना. त्या देखून हाचें इंग्लीश ट्रान्सलेशन अशें आसा, द फीस्ट ऑफ द चेअर ऑफ सेंट पीटर म्हण. तें कोंकणीक घालें जाल्यार सा पेद्रूच्या बसकेचें फेस्त वा कदेलाचें फेस्त. कन्नडांत पेत्रನ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠದ ಹಬ್ಬ जाता. अधिकार पीठ म्हळ्यार परत्यान कदेलाचें फेस्त. आतां इगर्समतेच्या ह्या देवस्तुतेंत वा देवस्तुतेच्या वर्सांत ते अद्वेंताच्या पयल्या आयतारा सुरू जाता आनी जेजुरायाच्या फेस्ताचो आयतार त्या वर्साचो निमाणो आयतार. ह्या सगळ्या वर्सांत जायतीं फेस्तां येतात. आतां ही फेस्तां आमी घेतलीं जाल्यार ती एका व्यक्ती फाटल्यान आसात. पळय गे, दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार नतलांचें फेस्त कोणा फाटल्यान आसा तें? कोणा फाटल्यान आसा? जेजू फाटल्यान आसा. म्हणजे जेजूचो जल्म आमी त्या फेस्ता वेळार संभ्रमता. मोंती फेस्त घेतलें जाल्यार मोरयेच्या जल्माचें फेस्त. पळया, एक फेस्त त्या व्यक्ती फाटल्यान आसा. तशींच हेर थोडीं फेस्तां आमी घेतलीं जाल्यार ती फेस्तां एका गडिता फाटल्यान आसात. कांय म्हणी उदाहरण दिवयेत गे तुमकां. गडिता फाटल्यान आमी संभ्रमचें फेस्त खंयचें? सांगा. क्रिसमस जालें? आसूं जावं फेस्त. ओके, ऑगस्टाच्या 15 तारखेर मोरयेक सर्गींक घेतिल्लें फेस्त. करेक्ट. आनी मुखल्या दिसांनी आमी संभ्रमचें फेस्त पास्कांचें फेस्त. ताचे पयलें निमाणो शुक्रार. पळया, जेजूच्या मरणाचो संभ्रम एका गडिता फाटल्यान आमी संभ्रमचें फेस्त. फातिमांत मोरी दिश्टीक पडली, लुट्सान दिश्टीक पडली. पळया, त्या गडिता फाटल्यान आमी संभ्रमचें फेस्त. सो देवस्तुती आमी घेतली जाल्यार थंयसर आसती फेस्तां एकच एका व्यक्ती फाटल्यान वा एका घडिल्ल्या गडिता फाटल्यान. पूण हांगासर आमी संभ्रमचें तें फेस्त एका व्यक्ती फाटल्यानय न्ही, एका गडिता फाटल्यानय न्ही, बदलाक एका कदेलाचें फेस्त. कदेलाचें फेस्त. भोव न्हू बडीनो, चरित्र आमी पळयली जाल्यार हें कदेल अधिकार आनी धनीपणाचो संकेत. अधिकार आनी धनीपणाचो संकेत. ऑथॉरिटी एंड पावर. पळया, एक राय ताच्या राज्यांत वा आस्थानांत वा एकलो टॉप एक्झिक्युटीव लिडर, CEO म्हणटा आमी ताका, तो ताच्या कदेलार बशिल्ल्या वेळार जे कितें तो उलयता त्या उलोवण्याक जडाय येता. कित्याक तो त्या अधिकारार बसून उलयता देखून. त्या देखून हांगासर कदेल म्हळ्यार सुशेग घेवचें एक आसन न्ही. आमी कूड थकिल्ल्या वेळार कदेलार पांय सोडून बसता, त्या वेळार आमच्या कुडीक इल्ली सुशेग मेळटा. पूण हांगासर कदेल म्हळ्यार तसलो एक जागो वा एक स्थिती न्ही.
बगार कदेल म्हळ्यार हांगासर अधिकार दाखयता, पदवी दाखयता आनी त्या अर्थान आज आमी पेद्रूच्या बसकेचें फेस्त आचरण करता. पण पवित्र पुस्तकांत हाका कांय तरी उल्लेख आसा गे. जेजून मातेवाच्या वांजलांत 20:3 अध्यायांत दुसऱ्या वळींत अशें सांगलेलें आसा, शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेच्या बसकेर बसून आसात. कोणाच्या बसकेर? मोइजेच्या बसकेर बसून आसात. त्या देखून जे कितें ते सांगतात तें तुमी करा, पूण जे कितें ते पाळटात तें तुमी पाळिनाकात. म्हळ्यार ह्या शास्त्रीक आनी फारिजेवांक मोइजेच्या बसकेर बसची पदवी आसली, तसलें एक भाग ताका आसलें. आनी मोइजे कितें करतलो? निर्गमन ग्रंथ आमी घेतलो जाल्यार 18वो अध्याय 3री ओळ, थंयसर अशें सांगलां की मोइजे लोकां मदले न्याय निर्णय करूंक बसलो आनी सकाळीं तावन सांज पर्यंत लोक ताचे भोंवतणी रावंक लागलो. न्याय तीर्मान इस्रायल पोरचेमध्ये तक्रार आयिल्ल्या वेळार, वाद विवाद आयिल्ल्या वेळार ते न्याय निर्णय करचे खातीर मोइजे बसलो. कित्याक मोइजे तांचो मुखेली जावन आसलो आनी ह्या संदर्भार जो कितें तें सांगता तें आयकूंक लोक ताचे भोंवतणी रावलो. आतां शास्त्री आनी फारिजेव ह्या मोइजेच्या जाग्यार आसले, म्हळ्यार जे कितें नियमशास्त्र आसा ताचो खरो अर्थ विवरण आनी त्या संदर्भाक लागून ताचो अर्थ दिवची एक पदवी अधिकार तांकां आसलें. त्या देखून जेजू म्हणटा जे कितें ते सांगतात तें तुमी करा. पूण जेजू दुसऱ्या उतरान तांचें तें आसतें पोकळपण तो खंडन करता. कित्याक म्हळ्यार ते पर्नागुंजी बिर्नागुंजी करताले, म्हळ्यार जे कितें ते सांगताले तें पाळिनातले. त्या देखून जेजू म्हणटा तांणी सांगचें मात्र ऐका आनी त्या प्रमाणे चला, पूण तांणी ते कितें करतात तें पाळिनाकात, कित्याक ते सांगिल्ल्या प्रमाणे चलनात. म्हळ्यार मगळ भोव न्हय भयणीनो, ह्या शास्त्र्यांक देवाचें नियमशास्त्र विवरण दिवचें आनी त्या विरोध कांयसर तक्रार आयलो जाल्यार, वाद विवाद आयलो जाल्यार ताका न्याय दिवचें एक वर्ती जबाबदारी थंयसर आसली. आतां नव्या तेस्तामेंताक आमी आयल्या जाल्यार आयच्या वांजलांत आमी समजून घेवता तो अधिकार जेजू ताच्या शिसांक दिता. आतां चरित्र आमी पळयलें जाल्यार, पवित्र सभेची चरित्र आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पेद्रूक लागती 2 कदेलां आसात. 2 कदेलां पेद्रू न्हू, बसुल्लीं कदेलां म्हणटात संप्रदाय. एक कदेल अंतियोकांत आसलें, कित्याक अंतियोकांत पेद्रू पयलें बिस्प जावन आसलो, थंयच्या पवित्र सभेचो तो मुखेली जावन आसलो आनी थंयसर क्रिस्तवांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. ताच्या पयलें ताका वाटेचे पाटलावदार म्हणटाले. अंतियोकांत पयले फावटी क्रिस्तवांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव आयिल्लें आनी थंयसर पेद्रू बसून आसलें एक कदेल आसा म्हणून संप्रदाय सांगता. आतां आनी एक कदेल खंयचें म्हळ्यार तें रोमांत आसा. रोमाक जर तुमी वातिकनाक वा सा पेद्रूच्या बसिलिकाक गेल्यात जाल्यार, आतां पाप साहेब थंय रावता, व्हडलें सयत एक बसिलिका आसा, थंयसर तुमी गेले जाल्यार पेद्रून बसुल्लें एक रुखाचें कदेल थंयसर रेलीक जावन दवरलां. अशें म्हणटना सा पेद्रूचें बसकेचें फेस्त आमी आचरण करतना तें निजाकी एका रेलिकेचें फेस्त. कितें म्हळ्यार सुरवेच्या पवित्र सभेच्या चरित्रेन आमी पळयलें जाल्यार सांताचें आपोस्तलांक लत्ती जाल्ले वस्तू लोक पवित्रपणान सांबाळटलो आनी तांकां आज आमी रेलीक म्हणटा. आमच्याच घरांत आमच्याच कुटुंबांत आमी आयल्या जाल्यार जे आमच्या मोगाच्या व्यक्तीन एक काणीक दिल्ली आसा ती आमकां लागशिल्ली, ती आमी काणी पाड जायनातले बरी पळयता. जर आमच्या कुटुंबांतलो एक व्यक्ती मरून गेलो जाल्यार ताणें वापरलेली वस्तू ती आमी जोगासानेन सांबाळटा. जर एक कदेल आसा वा खंयची एक वस्त आसा थंय आमी बसना, बदलाक तो गौरवान आनी मानान ती वस्त आमी लेखता. तशेंच पवित्र सभेची चरित्र आमी पळयलें जाल्यार सुरविल्ल्या दिसांनी थंयसर अशेंच वस्तूंक पवित्रपणान गौरवान अभिमानान लेखचें एक संप्रदाय आसली.
पूण आमी चवथ्या शेकड्याक आयल्या जाल्यार कितें जाता की म्हळ्यार हें रेलिकेचें फेस्त आसलें तें आतां त्या कदला फाटल्यान आसच्या संकेताचें फेस्त जावंक पावलें. म्हळ्यार हांवें सुरवेर म्हळें एक कदेल अधिकाराचो संकेत, त्या देखून केवल कदेलाचें मात्र फेस्त आचरण करच्या की त्या कदेला फाटल्यान कसलो अर्थ आसा त्या अर्थाचो फेस्त आचरण करूंक चवथ्या शेकड्यांत सुरू जालें. कसलो अधिकार तो आमी मातेवाच्या वांजलांत पळयता की जेजून सांगचें उतर, हांव नियमशास्त्र वा प्रावाद्यांचें उतर रद्द करूंक येवना, बगार तें संपूर्ण करूंक आयलां. हांवें वडोल म्हळें निर्गमन ग्रंथांत मोइजे कदेलार बसून थंय तावन तो देव न्याय निर्माण तीर्मान करतालो वा थंयसर त्या नियमशास्त्राक अर्थ विवरण दितालो. तशेंच मातेव जेजू कितें करता, नव्या तेस्तामेंतांतलो नवो मोइजे म्हणून उल्लेख करता. आनी अशें उल्लेख करतना जेजू म्हणटा की हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवना, बदलाक त्या नियमशास्त्राक एक नवो अर्थ दिवंक आयला. म्हणटना नव्या तेस्तामेंतांत जेजू जावंक पावता नवो मोइजे. आनी उपरांत हो अधिकार कितें करता की म्हळ्यार तो ताच्या शिसांक दिता. प्रत्येक जावन जेजू सर्गार सोडून वयच्या पयलें मातेवाच्या वांजलाच्या 11:20 अध्यायांत आमकां 18व्या वळींत अशें पळोवंक मेळटा की सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. जेजूच म्हणटा ताच्या शिसा लागीं, संवसारी आनी सर्गी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. आतां जेजू कितें करता, ती पदवी तो अधिकार ताच्या शिसांक वा ताच्या उपरांत आयिल्ल्यांक दिता. आनी तो वांजेल आमी आत्तां आयकलो मातेवाचो वांजेल अध्याय 16 आनी थंयसर जेजू म्हणटा पळया, पेद्रू म्हणजे कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो, पातळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात, तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो हांव दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. म्हळ्यार जे कितें जेजूक अधिकार आसलो, जे कितें जेजूक पदवी आसली तें तो आतां पेद्रूक दिता आनी पेद्रू ताचे उपरांत आयिल्ल्या ताच्या उत्तराधिकाऱ्यांक दिता. आनी आज असली पदवी पवित्र सभेच्या मुखेल्यांतय आसा. आनी त्या देखून मोगाळ भोवन निबडिनो ही चेर म्हणल्या शब्दाक ग्रीकांत कथेद्रा म्हणटात, कथेद्रा. आनी थंय तावन कथेद्रल म्हणलो शब्द आयला, कित्याक हर एका दियेसीजींत एक कथेद्रल आसा आनी त्या कथेद्रलाचो मुखेली वा विगार कोण जावन आसा, बिस्प जावन आसा. त्या देखून हर एका कथेद्रलाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर बिस्पाचें एक स्पेशल चेर आसा. त्या कदेलार दुसरे कोणीय बसोंक नात, बिस्पान मात्र थंयसर बसोंक. आनी केन्ना एक गवळी वा पापसाहेब ह्या कदेलार बसून एक अधिकृत शिकोवन दिता, तेन्ना ती शिकोवन आमी हर एकल्यांनी पाळूंक आसा. पळया आज आमी संभ्रमच्या ह्या फेस्ता फाटल्यान कितलो गुंडायेचो अर्थ आसा म्हूण. आनी त्या एका पाठ तळतावन पवित्र सभेंत एक असली शिकोवण आसा की सुकी विणे पापसाहेबाची शिकोवण म्हणून, दी इनफॅलिबिलिटी ऑफ पोप. म्हणजे पापसाहेब केन्ना भावार्थ आनी नैतिकते विशयंत एक शिकोवण दिता, तेन्ना देव वा जेजू ती सुकी विणे आसचे बरी पळयता म्हणून. पळय हांगासर आमी पळयता लुकाच्या वांजलांत अध्याय 20:2 वळ 30:2 थंयसर जेजू म्हणटा पळया, पेद्रू लागीं उलोवन जेजू म्हणटा, गो साळणेन घालन साळल्ले बरी, तुमकां सगळ्यांक साळोवंक सैतानान अधिकार मागोवंक घेतला. गो साळणेन घालन साळल्ले बरी, तुमकां साळूंक सैतानान अधिकार मागोवन घेतला. पूण तुमचो भावार्थ दंडळना जावच्याक हांवें तुजे पासत मागलां. पेद्रूक म्हणटा तो, तुजो भावार्थ दंडळनातले बरी हांवें तुजे खातीर मागलां आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. म्हळ्यार कितें सांगता हांगा जेजू, पळय पेद्रू,
तुका हांवें अधिकार दिला वय, म्हज्या परजेक हांवें तुज्या हातान दिला वय, पूण तुवें तुज्या मुखेलपणांत हांव न्हू, तुज्या लिडरशिपांत हांव न्हू, दंडळचे बरी सैतान तुका ताळटलो. आतां ह्या संदर्भार तुवें दंडळनातले बरी, आनी केन्ना तूं शिकोवन दिताय तेन्ना ती शिकोवन सूख जायनातले बरी हांवें तुजे खातीर मागलां. त्या देखून तुवें ती शिकोवन उखलून धरची गरज आसा. म्हणटना म्हाका भोव न्हू निबडिनो कितें सांगता जेजू, हांवें तुका अधिकार दिला आनी दुसऱ्यान तो अधिकार तुवें बऱ्यान सांबाळचे पासो तूं, आनी तो अधिकार चलयत आसतना कसलीच सूख करनातले बरी हांवें तुजे खातीर मागलां. म्हळ्यार जे कितें पवित्र सभा ताच्या पाटलावदारांक शिकयता तेन्ना सूख करनातले बरी जेजू राखता. आनी हाका आमी म्हणटा पाप सैबाची सुखी वीण शिकोवण म्हणून. आनी ह्या एका शिकोवणेक पयल्या वातिकान महासभेंत तशेंच दुसऱ्या वातिकान महासभेंत अधिकृत मण्णणे वा कितें कन्फर्मेशन मेळ्ळें, वय पापसैब सूख करिना म्हणून. आतां म्हाका भोव न्हू निबडिनो, पापसैबांनी सूख केल्ली ना गे, खंडीत जावन सूख केल्या. पापसैबा मदें पातकी आनी गतकी नातले गे आसले, तर तांणी सूख करिना म्हूण कशें सांगचें? पवित्र सभा म्हणटा केन्ना भावार्थाक लक्ती जाल्ल्या विशयेंत आनी नैतिकतेक लक्ती जाल्ल्या विशयेंत शिकोवन दितना मात्र ते सूख करूंक शकनात. त्या भायर ते खंयच्याय एका विशयेंत उलयतात जाल्यार, एकाउंट्सा विशयेंत उलयतात जाल्यार, सायन्सा विशयेंत उलयतात जाल्यार खंडीत जावन ते सूख करची साध्यता आसा. पूण केन्ना भावार्था विशयेंत आनी नैतिकते विशयेंत, फेथ एंड मॉरल्स ह्या दोन विशयेंत ते शिकोवन दितना ते सूख करिनात म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. हाका एक बरें निदर्शन म्हळ्यार गलिलियो. तुमकां कळीत आसा गलिलियोन कितें सांगलें? कळटा की तुमकां कितें सांगलें म्हणून? ताणें जायते विशय सांगल्यात, पूण एक गजाल ताणें सांगलें कितें आसा की म्हळ्यार सुर्यो भुमी फाटल्यान घुंवता गे वा भुमी सुर्या फाटल्यान घुंवता? सुर्यो आसले कडेन आसता आनी भुमी ताच्या फाटल्यान घुंवता. तें कोणें सांगलें? कोणें सांगलें? गलिलियोन सांगलें. पूण इगर्ज माता कितें म्हणाली? इगर्ज माता म्हणाली ना, भुमी आसले कडेन आसता, सुर्यो ताच्या फाटल्यान घुंवता, भोंवतणी घुंवता. कित्याक? सुर्यो एका कुशीन उदेल्लो आनी एका कुशीन बुडता, त्या देखून भुमी आसले कडेन आसता, पूण सुर्यो घुंवता म्हणून पवित्र सभेचें एक स्टँड जावन आसलें. पूण उपरांत पवित्र सभेक कळ्ळें की सुमार 350 वर्सां उपरांत जुआंव पौल दुसऱ्यान आमच्या पापसाहेबान सूख मागली आनी म्हळें की आमी सुकल्याव, आमच्या शिकोवणेंत सुकल्याव, आमकां माफ असो, खंडीत जावन भुमी घुंवता सोडून सुर्यो घुंवना म्हणून. पळया, त्या देखून इगर्ज मतेन ती सुखी घडल्यात. त्या देखून इगर्ज मता म्हणटा केन्ना एकलो पापसेब वा धर्मीक मुखेली भावार्थाक आनी नैतिकतेक संबंध जाल्ल्या शिकोवन दितना मात्र तो सूख करिना, पूण उरल्या संदर्भांनी सूख करची साध्यता आसा. त्या देखून म्हाका भोव न्हू निबडिनो, असली सुखी विणे शिकोवन दिता आसतना आमकां ताच्या पाटलावदारांक ती पाळूंक एक जबाबदारी आसा. हांवें म्हळें रोमाच्या सा पेद्रूच्या बसिलिकाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर पेद्रूचें नीज कदेल आसा आनी तें कदेल जियान लोरेन्झो बर्निनी म्हणल्या एकल्यान एक सोबीत पेट तयार केल्या आनी त्या पेटे भितर हें कदेल दवरलां आनी तें तुमकां थंय गेल्यार पळोवंक मेळटा. आतां तें पेट तयार करता आसतना ताका एक ताणें बरेंशें एक चिंता पटयलां. कितें म्हळ्यार त्या पेटेच्या चार कोनशांनी तेगा सांताचें पिंतूर ताणें बरयलां. कोण परत? एक अगस्टीन, एक सा आंब्रोजो, एक सा जॉन क्रिजॉस्टम आनी एकलो सा अथनासियोस. ह्या सोगां हे सोग कलें करतात, हे सांत ही पेट उखलून धरतात आनी त्या पेटे भितर कितें आसा? पेद्रूचें कदेल आसा. म्हळ्यार हाचे फाटल्यान एक अर्थ आसा म्हाका भोव न्हू निबडिनो. कितें म्हळ्यार पेद्रूक मात्र जेजून अधिकार दिल्लो न्हय, बगार आमकां सगळ्यांक त्या अधिकारा काल जिवंक आपोवणें आसा. कशें हे सोग सांत ते कदेल उखलून धरतात गे,
तशेंच आमकां पवित्र सभेची शिकोवणूक जेजूची शिकोवणूक धार्मीक मुखेल्यांची शिकोवणूक उखून धरूंक आनी खाल जावन जियोंक आपोवणें आसा. हें पयलें लिसांव आमी आमच्या आईच्या फेस्तांत हांव शिकचें. दुसऱ्यान मुखार भोवून निबडिनो दुसरें आनी निमाणी गजाल आमी हर एकले मुखेली आमी हर एकले अधिकार आसलेले मनीस. एका इगर्जेंत एक याजक अधिकाराच्या जाग्यार आसा जाल्यार एका वाड्यान एक गुरकार एक संघ संस्थो एक कंपनी म्हणयतना थंयचो मुखेली अध्यक्ष त्या अधिकारार आसा. कुटुंबाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर आवय बापूय अधिकाराच्या जाग्यार आसात. म्हणटना आमी हर एकले आमच्या आमच्या भेसाक लागून आमच्या आमच्या आपोवण्याक लागून अधिकाराच्या जाग्यार आसा. आनी तेन्ना आमी तो अधिकार कशें चलय जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत सांपेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत तो म्हणटा पळया, तुमचे थबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया. तो देवाचो हिंड खंय जावंक पुरो, कुटुंबान जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो, कामाच्या जाग्यान जावंक पुरो, फिरगजेन जावंक पुरो, देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया. कायद्याच्या बळान न्हय बागार संतोसान. हांव काजर जाल्यार म्हाका ही जबाबदारी आसा त्या देखून मांड्यार मुडोवन ती जबाबदारी पाळची न्हय. बागार कुशेन संतोसान सोसणिकायेन हस्त्या मनान केदाळाय ती जबाबदारी आमी पाळीचे. कायद्याच्या बळान न्हय बागार संतोसान. तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्हय बागार काळजाच्या उदारपणान. केन्ना आमकां एक अधिकार मेळचो अवकाश आसा, केन्ना म्हाका एक मुखेली जावचो अवकाश आसा, तेन्ना ताचे तावन म्हाका कितलें मेळटा म्हणच्या त्या स्वार्थी मनोभावान न्हय, हांवें कितलें मुख्य वयता म्हणच्या स्वार्थी मनोभावान न्हय बागार काळजाच्या उदारपणान. मुखारसून तो म्हणटा पळया, तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठिनायेन चलोवचें न्हय. तुमच्या हाताखाल कोण आसा तांकां कठिनायेन तुमी चलोवचें न्हय. बागार तुमीच एक बरी देख दिया. मुखेली जावन तुमच्या शर्मावानी उतरांनी मात्र तुमी देख दिवचे न्हय. बागार तुमच्या देखीनच तुमच्या जिनियेसालीनच तुमी एक देख जावंक जाय, एक खरो मुखेली जावंक जाय. आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा की आमचो गवळी प्रत्यक्ष जातलो आनी तेन्ना महिमेचो मुकुट तुमकां मेळटलो. तर म्हाका भोवून आनी भणिनो, पयल्यान पयलें देवान ताचो अधिकार पदवी मनशांक दिल्ले खातीर आमी अर्गां दिवया. दुसऱ्यान जेजूची शिकोवणूक आमकां विविध माध्यमां मुखांतर धर्मीक मुखेल्या मुखांतर आमकां मेळटना ताचे प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी तिसऱ्यान आमकां दिल्लो अधिकार पदवी ती सोम्याच्या कुशे प्रमाणे कुशे मनान उदारपणान पाळूंक प्रयत्न करया. आनी अशें सोम्याचे खरे शीस जावन जिवंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी नव्याना वेळार मागया.